नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वडा भोंवतणी धागो बांदून 7 फेरे मारीत सवायशीण बायलांनी मनयली वडाची पुनव. केल्यो मनांतल्यो इत्सा प्रगट. राज्यात पावसाचो नेट आसा सुरू. फाटल्या 24 वरांत केपें म्हालात सगळ्यात चड 90 मिलीमीटर पावसाची जाली नोंद. सत्तरी सुरला. वज्रा सकल घसघशाचेर बुडलो 15 वर्सांचो कर्नाटक बेळगांवचो चलो. पुलीस उजो पालपी दळाची सोद मोहीम आसा सुरू. विर्डी दोडामार्ग वज्रा सकला धबधब्याचेर गेल्ले साखळेचे तरणाटे पडले आडखून. उजो पालपी दळान आडखून उरिल्ल्या 6 तरणाट्यांक सुरक्षीत काडले भायर. बापूय पुता फाटल्यान आवयकूय उपचारा वेळार आयले मरण. मरणाचें कारण अजून जावंक ना स्पश्ट. सोमारा जातली फॉरेन्सिक चांचणी. रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांचो जीव वाचोवपाचो यत्न करतना धारबांदोडा वाठारांत उमथलो कंटेनर ट्रक. ह्या अपघातात ट्रक चालक जालो जखमी. आता पळयात खबरो विस्तारान. पतिव्रतेची वडविकाय सांगपी एकवत म्हळ्यार वडाची पुनव. सोमारा राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत वडाची पुनव पारंपरीक पद्दतीन उमेदीन मनयली. सकाळी पावसान नेट धरिल्लो तरी लेगीत बायलांची उमेद कमी जावंक ना. वडाची पुजा आनी वडा भोंवतणी धागो बांदून 7 फेरे मारीत सवायशीण बायलांनी वडाची पुनव मनयली. पळयात वडाच्या पुनवेची कांय खिणचित्रां. आई वटपौर्णिमा. आयज आमी वडाकडे येतात आणि वडाच्या झाडाकडे येतात आणि वडाच्या झाडाक 100 वर्सां आयुष अशें आमी वडाकडे मागतात की आमच्या अशें घरकाराक बी अशी 100 वर्सां आयुष दिवचें. तशेंच आमी एक नैवेद्य म्हणून दवरतात देवाक. तातूंत 5 आमी दिवस घालतात. फणस, केळी, आंबे, अननस फेरे मारतात न्हू. फेरे आणि 5 आमी फेरे मारतात आणि आमी वडाकडे आमी मागतात की आमकां अशें आमच्या घरकाराक आयुष दिवचें. आम्ही वडाची पुनव सकाळी उठली, न्हाली धुली आणि आमचो कंप्लीट दीस फूल डे उपास असता. आणि आमची जी झाडान आमची बरी फळां असतात ती फळांची सगळी फळांची आमी कापून एक दोणो करता. दोणो करून ते दोण्यान भरून हांगा हाडटा. हांगा हाडले म्हणटकीर आमची खूब जाणां बायलो आसता ती वडाची पयली पुजा करता. तेजे नंतर आमकां कितके जाय तितके फेरे घालता तेका वडाक. आनी मागीर प्रत्येक बायलेच्या कपलाक लावन तांकां दोणो दिता. माझ्या लग्नाक जाली 16 वर्सां. आमी वर्सान वर्स ह्याच वडाकडे येता वटपौर्णिमा करता. आणि 18 वर्साच्यान आमी ह्या वडाकडे येवन 7 फेरे मारून वयता वटपौर्णिमाच्या दिसा. आणि ही वार्षिक चालू आसा. आणि आमकां वड म्हणटा पळय तो होच लागीं आहा. आनी सगळीं काणक्या विल्लेजी हांगाच येता. सो ह्या घोवा खातीर 7 फेरे मारलेले आहा. सो जन्मोजन्मी होच घोव मेळचो म्हणून.
उपास करतात? उपास करता मागो हा आणि मागीर न्हावन धुवन सगळें करून वडाची पुजा करूंक जायी, हा. दोणे व्हरूंक जाये, हाडूंक ओके. जाये हा आनी वडाची पुजा करूंक जायी हा आनी मागीर फेरे घालूंक जाये. फेरे घालूंक जाय. 7 फेरे घालतात. 5 फेरे घालचे, 7 हा, घालचे, घालतात. तुका जाता तितले घाल. हा तुका आता जेन्ना तू लग्न जाली पळय तेन्ना तुका एकदांय चुकोंक ना अशी काय अडचण येवंक ना? येता 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 अडचण येता. आनी सगळे फळां बिळां कापतात सगळे हम्म. आनी हे करता सगळे दोणे बिणे भरता हा. म्हणले की आमी देवा वडा कडेन येयली, वडा कडेन येयली कितें वडाची पुजा केली, सगळे दूध पाणी घालून सगळे हाडून उजवाती अगरबत्ती लावन आनी सगळे आमचे सगळे चौगा बायलांक आमी सगळे कपलाक लायता आनी द्रोण दिता. ओके. काहीतरी केलं आम्ही. कितें करता सकाळी कितें करप? सकाळी पूजा न्हान धुवन पूजा करा हा आणि तुळशीची पाणी घाला, हम्म. पूजा करा, सगळ्या देवाकडे मागा आणि जन्म जन्मी आमकां तोच नवरो मेळा म्हणून सांगना करपाचा. हा नाही आवय बापायचो आशीर्वाद घेवपाचो. घेवपाचो. राज्यात सध्या पावसाचो नेट सुरू असा. फाटल्या 24 वरात राज्यात उटंगाराचो पावस पडलो. फाटल्या 24 वरात केपें म्हालात 90 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ताचे फाटोफाट काणकोणा 89.6, फोंड्या 85 मिलीमीटर, धारबांदोड्या 78.2 आणि मडगांव 77 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार पोरणे गोंयांत सगळ्यात कमी 24 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. सत्तरी सुर्ला वाठारांतल्या वज्रा सकल घसघशाचेर कर्नाटक बेळगांवचो 15 वर्साचो चलो बुडपाची घडणूक घडली. आदित्य दीपक कुमार सप्तती अशें ह्या 15 वर्साच्या चल्याचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आपल्या इश्टा सयत पेंवपाक आयिल्लो. आदित्य न्हांवपाक उदकांत देंवलो तेन्ना धबधब्यार उदकाचो प्रवाह चड आशिल्ल्यान ताचो तोल वचून तो बुडलो अशें कळटा. पुलीस तशेंच उजो पावलपी दळ ताचो सोद घेतात. म्हापशेच्या इंदिरानगर करसवाड्यार बिराडात रावपी सोनुर्ली सावंतवाडीच्या बापूय पुताक शेनवारात दुबावीत मरण आयिल्लें. हे घडणुकेंतली बेशुद्ध अवस्थेत आशिल्ली सुवर्णा जाधव हिकाय उपचारा मजगती आयतारा मरण आयलें. जाल्यार मरण आयिल्ल्या बापूय पुताचे कुडीचो पोस्टमॉर्टम केला. पोस्टमॉर्टम अहवालात दोतोरांनी मरणाचे नेमके कारण स्पश्ट करूं ना. कुटुंबातल्या तिगांकूय दुबावीत मरण आयिल्ल्यान ह्या घडणुके फाटले गूढ काळखांत आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल 27 तारखेक शेनवार दिसा म्हापशेच्या करसवाड्या वाठारान एक दुखद आणि धक्कादायक अशी घडणूक घडटा ती म्हटल्यार 38 वर्साचो अजय जाधव आणि ताचो 7 वर्साचो अथर्व जाधव चलो जो जावन आसा. हे दोगूय जाणांचो दोगांचो जो मृतदेह आसा तो तांच्याच रेंटेड प्रॉपर्टीन करसवाडा हांगासर रावपी रुमान सापडटा. तशीच ताची जी बायल सुनीता जाधव आसा ही क्रिटिकल कंडिशनान आशिल्ल्या कारणान तिका जे आसा ते ताबडतोब जीएमसीन
फुडल्या उपचारां खातीर शिफ्ट केले वता. अथर्व जाधव आणि अजय जाधव हांची दोगांची जी डेड बॉडी आसा ती मागीर पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन शिफ्ट केली वता आणि आयज तांचो सकाळी पोस्टमॉर्टम जाता. तेन्ना खंय तरी हेंचें मरण जें आसा तें संशयीत विषबाधा खातीर जाल्ल्या कारणान जावन आसा अशें खंय तरी सुत्रां कडल्यान आयज माहिती मेळटा. तशेंच डॉक्टरांनी जो आसा तो विसेरा रिपोर्ट प्रिजर्व करून दवरला आणि ताचेरूच जी आसा ती प्रॉपर फुडली इन्फॉर्मेशन कितें आसा ती मेळटली. तशीच ही घडणूक चालू आसतनाच आयतार दिसा सांजवेळाचेर सुनीता जाधव हिका सुद्धा मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार येता. सुनीता जाधव सुद्धा कालच्यानूच क्रिटिकल कंडिशनान आशिल्ली आणि आयसीयून जी आसा ती तिची ट्रीटमेंट चालू आशिल्ली आणि आयज सांजच्या वेळार अशी माहिती येता की तिचे सुद्धा मरण जे आसा ते जाल्लें आसा. आता हिचो पोस्टमॉर्टम आसा तो फाल्यां सोमारा दिसा करपाक येतलो आणि फुडली माहिती कितें आसा ती आमकां तेन्नाच कळटली. पुलिसांचे ह्या केसीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते चालू आसा. फोंड्या सावन मोले वचपी कंटेनर ट्रक उमथुपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांचो जीव वाचोवपाचो यत्न करतना हो अपघात जालो. ह्या अपघातात एकल्या वासराक मरण आयलें जाल्यार ड्रायव्हराक ट्रकांतल्यान भायर सरपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान गंभीर दुखापत जाली. उपरांत उजो पालपी दळान हायड्रॉलिक कटर्सच्या मजतीन ड्रायव्हराक सुरक्षीत भायर काडलो. उपरांत उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. सांग्यार उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान उगवे पुलाचो एक भाग कोसळ्ळो. हो पूल अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर सामको धोक्याचो जाल्लो आसा. फाल्यां कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण? ह्या पुलाचेर जाता तितले बेगीन बॅरिकेड्स बसोवचे अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या. हांव ह्या रस्त्यान वयतालो आमगे घर फूट पडटा आनी हांव आयज तशें चोयलें उदक चोयलें हिंगा सगळें कोसळोन पडपा आनी पूल मोडपा परिस्थिती येयलें. आतां डिझास्टर मॅनेजमेंटान हेजेर बेगीन एक्शन घेवची. आयचे विदीन 24 hours म्हणचे पयलीं 12 वरां पयलीं आनी हें चोयचें. कित्याक हो न्यूज हांव कित्याक लागून हें करता कित्याक पूल पयलीं कडे भाशेन हो हिंगा आमगे पूल मोडलेलो आनी हो दुसरो पूल मोडपाचो परिस्थिती जाला आनी चोय जाल्यार आनी हे रस्त्यार हें उदक भरोन हें सगळें जालो आहा तें उदक निवळ करना तें उदक वचपाक वाट ना तेका लागून मोडटलें आनी मोडपाक 100% गॅरंटी आहा. हांव डिझास्टर मॅनेजमेंट मागता बेगीन जाता तितलें बेगीन करचें उगे ब्रीज हो आनी हो 2003 पर्रीकारान तेणें इनॉग्रेशन केल्लो हें म्हाका खबर आहा. हांव डिझास्टर मॅनेजमेंट मागता हेवी व्हेकल दिसा 100 गाडी ज्यो वयता 5 जाणांच्यो त्यो बेगीन बंद करच्यो आनी ना लोकां सेफ्टी ना लोकांक वचपाक मेळपाना आनी पयलीं गाडी बंद करची. गोयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर हांच्या नांवान बांदिल्ले स्टेडियम खेळा मळार बऱ्यो सुविधा दिवपाचें आश्वासन दिवन मोडलें. त्या सुवातेर कांपाल हांगा नवें मैदान तयार केलें. मात ह्या मैदानाचें खाजगीकरण करून ते कॅसिनो लॉबीक दिवपाची भाजप सरकाराची तयारी आसा अशी चर्चा सुरू आशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स सांगता. कांपाल मैदान गोंयच्या लोकांचें खाजगी स्वार्थाचें न्हय अशें एल्विसाचें म्हणणें. आयकात. बातमी आयली की कांपाल पणजे हांगा जो एक ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम बांदला तो यूज करचे पयलींच म्हणजे गोंयकारांनी ताचेर पांय दवरचे पयलींच तो ग्राउंड सरकारान डिसिजन घेतला लाटपाक म्हणजे प्रायवेटाक लाटपाक आनी म्हज्या सुत्रान इन्फॉर्मेशन आसा ते भाशेन कजिनोक लाटपाक हो ग्राउंड ताणें येवजिला. आतां ताजेर सुद्दां हांव फूल एक्सप्लेनेशन दितलो कित्याक ही फूल इन्फॉर्मेशन म्हाका आसा कित्याक हाजी सुरवात ह्या ग्राउंडाची हो ग्राउंड हांगा आतां आयला तो बांदपाक हांवें केल्ली. पुराय सुरवात हांवें केल्ली. टील टेंडर स्टेज हांव आशिल्लो इनवॉल्ड. हेजेर हांव मागीर उलयतां पूण सरकाराचें जें डिसिजन आसा तें डिसिजन ऑपोज करचें पडटलें. प्रत्येक पणजेकारानूच न्हय प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान ऑपोज करचें पडटलें कित्याक गोंयचो एक कुडको करून गोंय सोंपयता हे लोक. डेथ बाय 1000 cuts अशें म्हणटा. एक घावो घालून हे सगळें आमचें कितें आसा तें सोंपोवंक सोदता म्हणून गोंयकारांनी चोत्रायेन फुडलीं पावलां मारची पडटलीं. पारंपरीक शेती आणि पुर्विल्ल्या पद्दतींचो तांकां मेळ मेळत जाल्यार शेतकी वेवसाय खरेंच फायद्याचे थारपाक शकता हे ह्या शेतकारान आपल्या कृतींतल्यान दाखोवन दिलें. स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचो लाव घेवन सांखळी नावेलीच्या विश्वंभर गांवसान एक एकर जमनीचेर वेगवेगळी गांवठी पिकांची लागवड करून नवें उत्पन्न केलां. शहरीकरणाच्या या काळात परंपरा शेणत चल्ला. गावचे गावपणूय खंय नाच जाला.
पारंपरिक व्यवसाय उद्योगाचो तर सगळ्यांक विसर पडला, मात अजूनही मातेचो वास जाणा जाल्लो लोक आसात. तातूंतलोच एक हो साखळी नावेलीचो विश्वंभर गांवस. आनी ल्हान जमनी वयल्यान लेगीत भरपूर पीक काडून बरी येणावळ मेळप शक्य आसा हे कल्पनेन चालना दिवन ताणें हे कार्य पूर्णत्वाक हाडलें. नावेलीचो एक शेतकार सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचो लाव घेवन एक तोखणायेक पात्र थारपी प्रकल्प हातात घेतलो. 1 एकर प्लॉटात मशिंगाची लागवड केली. उल्लेख करपासारखे म्हळ्यार झाडां वांगडाच ताणें भेंडे आनी हेर पिकांची लागवड केली. शेतकी खात्यान दिल्ल्या मार्गदर्शनाचो आनी अनुदानाचो फायदो ह्या प्रकल्पाक जाला. मशिंगीची फळां, पानां, फुलां आनी बियो हाची बाजारांतली सातत्यान मागणी पळयल्यार फुडाराक हें पीक खूब फायदेशीर थारतलें असो विश्वास विश्वंभर गांवस हाणें दाखयलो. थळाव्या शेतकऱ्यांक आत्मनिर्भर आनी आर्थीक नदरेंतल्यान सशक्त करपाच्या चालू यत्नांतल्यान शेतकी खातें ह्या मताक मान्यताय दिता. हेर शेतकारांनी अशी आधुनीक जायत्या पिकांची शेती पद्दत आपणावची आनी सरकारी येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो विभागीय कृशी अधिकारी यशवंत गांवस हाणें केला. खरें म्हळ्यार अशेच तरेची नविदाद आशिल्ली शेती फुडाराक गोंयांतल्या शेतीक नवे दिकेन व्हरूंक शकता. म्हजें नांव विश्वंभर गांवस आनी आमी आसात नावेली, बिचोली तालुक्यांतलो नावेली गांव आनी तातूंतल्यान मायणा हो आमचो वाडो आनी त्या भागान आमी आसा. आत्तां आमी जे पळयतात जे हांवें जे उलो प्लांटेशन केल्लें आसा ते सादारणशे 1 एकरीक प्लांटेशन केल्ल्या आनी प्लांटेशनान आमी प्रायोरिटी दिल्ली आसा एका ड्रमस्टीक आनी तातूंतल्यान आमी आमचे जे दुसरे जे क्रॉप आसा भेंडी जी आसा ती आमची एडिशनल इंटरनल क्रॉप अशातले सरकाराची योजना जी आसा ते ड्रमस्टीक प्लांटेशनाची त्या योजने अंतर्गत आमी हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी ICR यांच्या माध्यमातून आमी हो एक उपक्रम केल्लो आसा. इंटरक्रॉपिंग हे जे आसा हे इंटरक्रॉपिंग आमी पळयतात ही भेंडीची सामके 4-5 म्हयन्या भितर तेजे विशय सोंपल्या नंतर ते हे आसा ड्रमस्टीक आसा ती आमकां फुडें एक पयशे दितले. पानाची भाजी जाता म्हणजे पानां विकल्या नंतर पयशे मेळटले. दुसरो मागीर शेंगो जातले ज्यो जी शेंग जातली तातूंतल्यान पयशे मेळटले. त्याच्या नंतर आमकां तेज्यो हे जातले बी जातली त्या बीनूय पयशे मेळटले. म्हणजे 3 पद्दतीन 3 प्रकारच्या माध्यमातून पयशे मेळपाचे 100% चान्सीस आहा म्हणून. आनी हे जो विशय आसा म्हणजे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशना अंतर्गत आमी हो एक उपक्रम जो आसा आमची बिचोलीम प्रोग्रेसीव फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आहा त्या माध्यमातून हो आमी एक प्रोजेक्ट करपाचो केला. नावेले हांगा आसा, आमचे बरोबर आसा आमचे प्रगतशील शेतकरी श्री विश्वंभर गांवस. तांच्यांनी ड्रमस्टीक ही म्हणजे जेका आमी मशींग किंवा शेवगो म्हणटा हेजी PKM1 ही वरायटी तेंच्या शेतान लायिल्ली आसा. 1 एकराचेर हे प्लांटेशन केल्लेलें आसा आनी जी रोपां आसा ती आमी आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चराच्या थ्रू दिल्लेली आसा तांकां. तशेंच तांच्यांनी तुमी पळोवंक शकता तेंच्या इंटरक्रॉप हे पीक राधिका ही भेंडी वरायटी लायिल्ली आसा आणि जोपर्यंत त्यांचे मेन उत्पन्न तयार जातले तोपर्यंत तांकां भेंडीचो हो एडिशनल उत्पन्न मेळटलें. आमकां माझे आव्हान आहा की बाकीच्या शेतकऱ्यांक सुद्धा की त्यांच्यानी जो ह्या शेगूल म्हणा किंवा ड्रमस्टीक हो खंयच्याय जमनीन येता सो त्या जर शेतकऱ्याची पडींग जमीन आसा जाल्यार ह्या शेंगलाची लागवड करपाची आणि आमच्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशनाची सबसिडी तांकां तशेंच आमचे राज्य स्टेट सेक्टर स्किमाची सबसिडी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी तांकां दितले. आयतारा फांतोडेर सांखळे देसाय नगरांतले घर फोडपाक आयिल्ल्या चोरांचो यत्न फसलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा फांतोडेर 2:15 वरांचेर घडली. चोरांनी फुडले दार फोडून भितर सरपाचो यत्न केलो, मात घरांतल्यांक जाग आयली हें पळोवन चोरांनी पळ काडली. तशेंच हे घर दिवचले पुलीस स्टेशनांत आशिल्ल्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाचें आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो.
कळंगूट पोलिसांनी फक्त कांय दिसांनी आंतरराज्य चोरांचो गट धरून व्हड यश मेळयलें. कानोळी एका भांगराच्या दुकानांतल्यान 16 भांगराच्यो मुदयो चोरून व्हरपी 5 जाणांक महाराष्ट्रांतल्या रायगड जिल्ल्यांतल्यान अटक केल्या. चोरी केल्ल्या भांगराच्यो 15 मुदयो आरोपी कडल्यान मेळ्ळ्यात आनी उरिल्ल्यो वस्तू सोदपा खातीर ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा. जूनाक कांदोळे वाठारांतल्या एका भांगराच्या दुकानांतल्यान 16 भांगराच्यो मुदयो चोरल्यात अशी कागाळ कळंगूट पुलीस स्टेशनात दाखल जाली. गुन्यांव नोंद जातकच कळंगूट पोलिसांनी खाशेलो तपास पंगड तयार केलो आनी तंत्रीक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आनी गुप्त म्हायतीचेर आदारीत दुबावीत आरोपींचो सोद लायलो. दुबावीत आरोपी गिरायक जावन शॉपांत आयिल्ले खंय. तपासांत महाराष्ट्रांतल्या रायगड जिल्ल्यांतल्या लोंढरे हांगच्या हॉटेलांत दुबावीत आरोपी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. तेन्ना पुलिसांच्या पंगडान थळाव्या पुलिसांच्या आदारान धाड घालून 5 आरोपीक अटक केले. अटक केल्ल्या आरोपी कडल्यान चोरी केल्ल्या भांगराच्यो 15 मुदयो सापडल्यात आनी उरिल्ल्या वस्तूंचो सोद सुरू आसा. कळंगूट पुलीस ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर रीना मांद्रेकर. IIT प्रकल्प गोंयभर भोंवत आसा. सांगे, काणकोण, शेळ मेळावली, परत सांग्यार, उपरांत धारबांदोडा आनी कोडार ह्या वाठारांनी प्रकल्पाक खर विरोध जाल्या उपरांत आता फर्मागुडी वाठारांतूय IIT प्रकल्पाक थोड्याव्यांनी विरोध केला. आमकां कटमगाळच्या आवाठांत हो प्रकल्प नाकाच अशें म्हणीत IIT आड कटमगाळ दादाक खर गाराणें घालें. हो प्रकल्प रद्द जावंक ना जाल्यार भाजपा सरकारा आड खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. मजगती आमदार विरेश बोरकारान ह्या आंदोलनाक तेंको दीत हो प्रस्न विधानसभेत मांडटलो अशें सांगलें. कदमगाव दादा तुझ्या शब्दान श्री नागेश महारुद्र देवाचो शब्द घे, श्री बेताळा देवाचो शब्द घे, श्री रवानाथ भूतनाथ देवाचो शब्द घे, श्री पिरा देवाचो शब्द घे, श्री ग्रामपुरुष देवाचो शब्द घे. ह्या जाग्याचो तू राखणदार. आयज हांगा तुझ्या पायाकडे राजिनकार समाज येयल्ले आसा. हे कदमगाव दादा महाराजा याच्या पयलीं ह्या परिसरात खूप मोठे संकट आयिल्ले तेन्ना गांवकरी तुझ्या पायाकडे आयिल्ले तेन्ना ते संकट तुवें पयस करून ह्या गांवकऱ्यांक तशेंच हो परिसर सांबाळलेलो. तू सदांच सामाजीक किंवा वैयक्तीक संकटात एका उल्यार पावता, सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करता. तशेंच आज एक खूप मोठे IIT प्रकल्पाच्या नांवान ह्या परिसरात येयल्ले आसा. त्या संकट पयस जावपाक जाय. हे एक खूप मोठो सरकारी प्रकल्प आसा. हो प्रकल्प ह्या परिसरात जावपाक जायना. हो प्रकल्प जर ह्या परिसरात जालो जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात बारीक मोठे जीव जंतू नष्ट जातले. जनसमुदायाच्या जगण्याचेर वायट परिणाम येतलो. हो प्रकल्प IIT प्रकल्प ह्या परिसरात येवपाचो बंद करपाक आमकां यश दी. सगळ्यांचे रक्षण कर, कल्याण कर, सांबाळ कर. श्री कदमगाव दादा लोकांनी सगळ्यांनी उलो मारलो आनी देव कटमगावच्या आमी पांयाकडे हांगा पावल्ले आसा. पूण पळयता आसतले जो IITचो जो प्रोजेक्ट हांगा ह्या गांवांत हाडपाक सोदता आनी कटमगाव दादाचे जो सहभोंवतणी पळयला की वाट्यो ज्यो आसा जावं बाकीचो जो वाठार आसा हो देवाच्या पांयां चरणी आसा. आनी ह्याच उल्याक लागून आमी हांगा येयले आनी ज्या तरेन जो सरकार असले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हांगा कितलेशे भावीक गोंयभरांतले ह्या देवा कडेन येता तेन्ना खरें म्हटल्यार सरकारान हे सगळ्यांक फाटी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, विचारपाक जाल्ले, विलेज पंचायतीचे तेंच्यांनी विचारपाक जाल्ले, ग्रामसभेक घालपाक जाल्ले. तेन्नाच खंय तरी हे जातल्यान लोक कितें आसा ते आपणाक सांगतले. पण हें कांयच जावंक ना आनी हे प्रत्येक गांवांनी आमी पळयता की प्रत्येक गांवांनी सरकार आपणाक जाय त्या पद्दतीन ते हाडटा. आमी पूर्ण पाठिंबो आमच्या गांवच्या लोकांक आनी कटमगाव दादाचे जे सहभोंवतणी आसा ही राखपाक लागून आमचो पाठिंबो आसतलो. ते हांगा सुद्दां विधानसभेन आसूं, भायर आसतलो जावं विधानसभेन आसतलो, दोनूय कडेन ज्या तरेन आमचे कडेन मांडपाक जाता ते आमी करतले. आनी लोकां कडेन इतलेंच मागता की आपआपले जे गांव जे आसा ते आमी राखुया. त्या देवाचे राखणदारांचे वाट्यो ह्यो बंद जावपाक जायना नाल्यार वायट दुश्ट परिणाम जो आसा तो भोगचो पडटा. हे सगळ्यांक खबर आसा आनी हेच्या पयलू ह्याच कटमगाव दादाच्या सहभोंवतणी आनी प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले जे गांवचे लोक सांगता त्या प्रमाणे. आनी ते समज प्रोजेक्ट हाडटा त्या टायमार ते जावना, लोक भायर सरले देवाच्या हितून कोण करपाक सोदताले तेंकांय
दुष्परिणाम भोगचे पडले. आणि त्याच प्रमाणे हांव मागता सरकारा कडेनूय आमचे तेंचे रिप्रेझेंट गांवच्या लोकांचे रिप्रेझेंटेशन वयतले. ह्या लोकांचो जो भावना आसा ही दुखोवची न्हू. आमी प्रत्येक जाणांनी बाकीचे पॉलिटिक्स सायडीक दवरून देवाचे जे राखणदार आसूं, गांवांनी जे राखणदार आसतले, देवभुमी आसा जावं बाकीचे खंयचे ट्युरिस्ट कितें आसूं हे राखपाक जाय, हे भायर मारपाक जायना. ताकाच लागून हांव प्रत्येक गोंयकारांक मागणी करता आमी एकजूट जावया आनी ह्या तेंच्या मुवमेंटान आमी सहभागी जावया. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.